आमी एक रीट पिटिशन घातला। तेजो मध्यार्थ असो आहा रीट पिटिशनाचो की अशें जे कोण करता आमदारकी आसून ह्या पक्षान त्या पक्षान वयता तिणी राजिनामो दिलो 5 वर्सां पर्यंत तुका आनी हें ना हे टर्म सपासर अशा पद्दतीचें आमी रीट पिटिशन पक्षा तर्फे काल घातला। हें एक्चुअली काँग्रेसीन करपाचें तें तांकां चड दूख जाला पण ते कित्याक करिना हें थोड्या काळान कदाचित कळटलें आसतलें। सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटे हेंच्यांनी जो राजिनामो दिलो आनी लागलीच तो एक्सेप्ट केलो हें योग्य आसा काय कितें हें कोर्टान थारोवचें की अशे जे पार्टी जे सुट्टात मदींच तांकां म्हणटा ते आनीक फुडें त्या उर्वरीत टर्मा खातीर इलेक्शन निवडपाक बंदी हाडची किंवा कसलेच तरेचे फायद्याचे पद तांकां दिवच्यो न्हू हेजेर कोर्टान निर्णय दिवचो। ते इलेक्शन कमिशनाचेरूय तेंच्यानी डिस्क्वॉलिफिकेशन केल्लें तेंच्यांनी हेजेर विचार करून सरकाराक योग्य ते पावले उचलपाक सांगचें। आतांच तुका सांगलें रे ते दात्यान आसा ते सुपान आसा फाल्यां आमी दात्यान वचूंक शकता कोणूय सुपान वचूंक शकता त्या खातीर स्टॉप जावचें अशें आसचें न्हू अशें म्हणणें आमचें। मगो पक्षाचें डिसिजन आसा एक्झिक्युटीव कमिटी हॅज डिसायडेड एंड दे हॅव स्पोक लास्ट मंथ that they will go to the High Court, they will file a petition stating that changing of the party from one party to another, there should be objection in terms of law. And for that purpose, even if the act is to be changed, has to be changed. So that is what they decided. Because MGP is the only party where major parties suffered right from 1963 till today. And that is the reason MGP decided to go in the courts of law. So तुम्ही आता सुद्धा alliance आसा तरी सुद्धा No, there is no question of alliance and this somewhere has to stop. काँग्रेस म्हणटा मगोच्या आर्ग्युमेंटान चूक कांयच ना आता मगोन सरकारांतल्यान भायर सरचे। सिनियर राणे राजकीय रंग बदलतल्यांक शेड्डे म्हणून मेकळो। I am very much in favor that once you have accepted ideology and you cannot just become like chameleons, you know, shedde. In Konkani shedde म्हणतात. No, we welcome this. We have actually demanded with them when they declared it that they are going to file. I said you should file it. Now they have filed. We welcome and we appreciate the stand taken by MGP. Now they should withdraw the support. हाचेर प्रुडंटान बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष आनी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकराक गाठलो। तो म्हणटा कोर्ट कितें तें थारायतलो। सर MGPची प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तिने सांगलें तुमकां अशें दिसना ते एंटी अलायन्स एक्टिविटी आसा। म्हाका दिसता ती एंटी अलायन्स एक्टिविटी ना। आतांच म्हाका तेंचे विधानसभेतले नेते आनी गोंयचे PWD मिनिस्टर मेळ्ळे आनी आमी मेळून कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करतले। आमचे भितर तसो कांयच गैरसमज जावपाक जायना। प्रेसाक गेले म्हणून काही गोश्टी सुटना ते आपसान बसून तर आमी सोडयत निश्चितपणे ते तोडगो मेळटलो। म्हाका दिसता आमचे दोगांयकूय सोपटे आसूं किंवा सुभाष शिरोडकर आसूं कोर्टांतल्यान न्याय मेळटलो। चड करून फाल्यां आमी पळयतले टायम तर मेळटा जाल्यार फाल्यां मगो पक्षाच्या अध्यक्षाक मेळटले। सुनील ढवळीकर आतांच उलोवप केलें ते मातशे भायर वता ते येतकच 24 किंवा 25 तारखेर तेंच्या बरोबर बसतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।